पावसा पयलींची कामां आनी आपत्कालीन परिस्थितीच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन बसका घेतली। हे बसकेक महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, सचिव संदीप जॅकिस, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी, उपजिल्लो अधिकारी तशेंच नौदळ अधिकारी हजर आशिल्ले। पावसाळ्यात निर्माण जावपी आपत्कालीन परिस्थितीत तोंड दिवपा खातीर सगळे तरेची तयारी जाल्या। हुंवार येवपी सुवातो तशेंच दोंगरांची पालसणां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ले जागे सोदून काडून पंचायत पालिकांक खबरदारी घेवपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात। तशेंच पंचायती आनी पालिकांक ही कामां करपा खातीर फंडूय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाजी आमची मिटींग आज हांवें चेअर केली। हॅलो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आज हांवें चेअर केली। वायस चेअरमॅन रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर मोन्सेरात हे त्या मिटींगेक प्रेझेंट आशिल्ले। आमचो रेव्हेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर संदीप जॅकिस आनी पुराय म्हणजे मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस प्लॅन हो आमच्या समोर दवरलो आनी तांच्यांनी पुराय मॉन्सून प्रिपेअर्डनेसा खातीर कितें कितें करपाक जाय ताचेर सगळ्यो आनी जतनाय जी कितें कितें घेतली ती सगळ्यांच्या मुखार दवरली। कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साउथ हांच्यांनी मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस कशा पद्दतीची तयारी ही डेप्युटी कलेक्टर लेवल पर्यंत ऑफिसांनी जी जावपाक जाय ती सगळी तेंच्यांनी तयारी केल्या आनी कंप्लीटूय केल्या। हातूंत खास करून मॉन्सून प्रिपेअर्डनेस म्हटल्या उपरांत तेणें फ्लड प्रोन झोन, परत लँडस्लायडींग झोन आनी ट्री ग्रुमींग अदरवायज ट्री कटिंग्स आयडेंटिफायड केल्या। तेंच्यांनी गिवन द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी PWD विजीन जे पंचायत एरियेत आसा हे पंचायत एरियेतलें काम पंचायतींनी करपाचें। ताज्या खातीर पंचायतीक एलोकेशन ऑफ द फंड्स 25,000 पासून 35,000 पर्यंत आनी 1 लाखा पासून 5 लाख रुपया पर्यंत हे म्युनिसिपालिटीकूय दिले ताची तेंच्यांनी प्रिपेअर्डनेसचें काम करचें। हाज्या भायर आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा खातीर एडिशनल फंड्स ऑफ द 5 लाख रुपीज दिला तो प्रिपेअर्डनेसा खातीर तांच्यांनी तें काम करचें। इफ एडिशनल फंड्स इज रिक्वायर्ड जाल्यार तो तेंच्यांनी कलेक्टराक इन्फॉर्म करतो। कलेक्टर ताका एडिशनल फंड्स दिवपा खातीर तयार आसा। आमचे दोनूय नंबर्स जे आसा पळय बोथ द कलेक्टर्स हे वेगवेगळ्यो कंप्लेंट्स रिसीव करपाक तत्पर आसतले। आमचे एवरी डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस जे ऑलवेज 24/7 हे वर्किंग आसता। लायन डिपार्टमेंट हांकां इन्स्ट्रक्शन्स केला की तांचो फोन नंबर हो पुराय 24/7 हो लायव्ह आसपाक जाय, तो चालू आसपाक जाय। हाज्या खातीर काम तेंच्यांनी ऑलरेडी काम सुरवात केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।